नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. 10वीच्या भुरग्यांनी आपल्या फायनल परीक्षेची तयारी कशी करप या विषयी हो सेगमेंट आसा आणि ह्या आयचो विषय आसा गणित आणि या विषयी मार्गदर्शन करपाक आसा आमच्याकडे अमोल देशपांडे सर. सर स्वागत तुमच्या कार्यावळीत. सर आम्ही पळयलां की लहानपणापासून गणिताची एक धास्ती भुरगे घेतात. बरोबर. म्हणजे सांग बोलानात हे जे गीत आसा पळय भितर सुद्धा तो गणिताचो फाल्यां पेपर आसा आणि ताच्या खातीर तो भितीन पोटात गोळा आला असो एक उल्लेख दिसता. म्हणजे ही सनातन भीती कशी दिसता. खरंच इतलें गणित कठीण आसता? ना, म्हज्या मते गणित एकदम सोंपें आसता. पण कांय कारणां लागून ते भुरग्यांक ताचो खूब भंय दिसता. म्हजें तर स्पश्ट मत आसा की गणिता सारको सोंपो विशय आनी ना. कित्या खातीर म्हणटा तुमी? कारण गणितान पाठ करपा सारकें कांयच नासता. जितल्यो स्टेप्स तुमी आतां बरयतात त्या स्टेप्स प्रमाणे तुमकां मार्क्स मेळटा. एक स्टेप बरयली अर्दो मार्क, 4 स्टेप बरयल्यो 2 मार्क अशें आसता. सो बाकीच्या विशयांनी कशें तुमकां भरपूर व्हडलें कितें पाठ करपाचें आसता तशें कांयच नासता. तुमी म्हणटले मागीर फॉर्म्युला बी पाठ करपाक जाय. फॉर्म्युला हे पाठ करून लक्षांत उरनात. ते ज्या प्रकारे तुम्ही सॉल्व करतात त्या प्रमाणे तुमच्या लक्षांत उरता. म्हणजे तातूंतले तंत्र लक्षांत दवरप खूब बरोबर. सामकें सामकें. म्हणजे खंयचे पाठ करण्यापेक्षा आणि ते कायम समजा तशें जर लक्षांत दवरलें जाल्यार ताचो परिणाम खूब तेंप उरूं शकता. बरोबर बरोबर. ओके. सर आतां आमी पळयलां की प्रिलिमाचे पेपर जाल्या, परीक्षा जाल्या आणि खूब जाणांक मार्क्स पेपर मेळ्ळा आसतले. बरोबर. आणि एक 2 स्तराच्या भुरग्यांक आमी पळोवंक शकता. म्हणजे एक जाका भरपूर मार्क्स पडल्यात, बरोबर, एक 75 किंवा 80% मार्क्स पडले अशे भुरगे, किंवा सामके 40% मार्क्स पडले किंवा ताच्या सकयल पडून भुरगे फेल जाले. बरोबर. म्हणजे एक मेरिटोरियस स्टुडंट्स आणि दुसरे एव्हरेज स्टुडंट. तर दोगांयकूय एक म्हणजे 80 पडल्या ताका तांणी आपले मार्क्स कशे वाडोवप, ताच्या खातीर कसो अभ्यास जालाच आसतलो. आणि जे बिलो एव्हरेज स्टुडंट आसात तांकां पास जावपा खातीर कशा रितीन तांणी अभ्यास करचो. आतां जे 80 पैकी 80 ज्या भुरग्यांक मार्क मेळ्ळा, म्हणजे जे हुशार भुरगे जे म्हणटात, ताणें आतां म्हाका दिसता एक 2 दिसांतल्यान तरी किंवा सद्दां एक पेपर तांणी सॉल्व करपाक जाय. आनी वेवस्थीत ताणें टायम लावन घरा कडेन 2.5 वरांचो पेपर आसता तो 80 मार्काचो पेपर, डॉट टायम लावन ताणें सारको 2.5 वरां भितर पेपर ताणें कंप्लीट करपाक जाय. आपलो टिचर जो स्कुलान शिकयता त्या कडेन वचून ताणें दिवन तो करेक्शन करून घेवपाक जाय. आणि ताचे जे कितें मिस्टेक्स जाता, आतां कशें आसा प्रत्येक भुरग्याक दिसता की आपल्याक 80 पडले म्हणजे आपलें सगळें, पूण बारीक बारीक मिस्टेक्स, मायनर मिस्टेक्स, एवढेन सिली मिस्टेक्स म्हणटात ताका, एवढेन जायत आसता. बरेंच म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें की 80% मार्क्स म्हणजे कदाचित ताका 60% 80% न्ही, 80 मार्काचो पेपर आसता, 100% मार्क्स. हय न्ही आतां प्रिलिमीक ताका एक समजा 80% मार्क्स पडले जाल्यार ताका 90 किंवा 95% मार्क्स पर्यंत जावपाच पडटा. ताणें कितें करप? सो तेच पेपर सोल्युशन हे ताका एकूच पर्याय आसा, ताणें पेपर सॉल्व करत रावप आणि आपल्या टिचरा कडल्यान वेळोवेळी करेक्शन करून ताचो फीडबॅक घेवप. ओके. आणि जे बिलो एव्हरेज जे भुरगे आसात ताणें खरें म्हणजे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 10वीक 15 टॉपिक्स आसात 80 मार्का खातीर. सगळे 15 टॉपिक्स शिकपाची ताणी गरज ना. सिलेक्टीव इंटेन्सीव स्टडी म्हणून आसता, त्या प्रमाणे ताणें तो अभ्यास करप आणि 80तले म्हाका दिसता कमीत कमी ताका 40 मार्क मेळोवपाक देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम. ओके. आणि भितर इंटरनल 20 मार्क्स असतात. इंटरनल 20 मार्क आता ऑलरेडी ते पावले बोर्डाक. त्यामुळे सर आमी एक पॅटर्ना विशीं उलोवया की एकंदर गणिताचो पॅटर्न जो आसता तो कसो आसता. आनी तुमी म्हटलें की टायम लावन क्वेश्चन पेपर सोडप. बोर्डाच्या परीक्षेक हो केन्ना प्रॉब्लेम जाता की भुरग्यांक टायम मेळना, टायम मॅनेजमेंट हो प्रॉब्लेम जाता? टायम मॅनेजमेंट सामको क्रुशल. की बोर्डाच्या पेपराक भुरगे सामके रडत येतात भायर की पेपर सोंपो आशिल्लो पूण टायम मेळूना. सो टायम मॅनेजमेंट इज अ व्हेरी क्रुशल. सामको ताणें टायम मॅनेज करपाकूच जाय. आणि पॅटर्न म्हणटा तुमी जाल्यार म्हाका दिसता तो जो टायम मॅनेजमेंट हो जो प्रकार आसा तो चडांत चड जेन्ना पेपर तुमी सोडयतले तेन्ना तुमकां लक्षांत येतलें खंयच्या प्रॉब्लेमाक आपल्याक कितलो टायम लागता. बरोबर. सर मी पॅटर्ना विशीं पॅटर्न आतां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पॅटर्न असो काय फिक्स नासता मॅथ्स पेपराक. पण क्वेश्चन वायज आतां एक समज खंयचो टॉपिक घेतलो, लिनियर इक्वेशन जर हो टॉपिक घेतलो जाल्यार समज तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आसा जाल्यार फूल क्वेश्चन तो लिनियर इक्वेशन्साचेर आसतलो. किंवा समजा एक ट्रिगोनोमेट्री घेतलो जाल्यार ट्रिगोनोमेट्रीचेरूच एक फूल क्वेश्चन आसतलो. अशें आसता, फिक्स्ड पॅटर्न असो नासता. ओके. सर आमी टॉपिक वायज वचूया. जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 टॉपिक्स आसात. तेन्ना आमी ह्या एपिसोडान जितले कवर करूं शकता आमी तितले टॉपिक्स घेवया. पयलो टॉपिक आहा रियल नंबर्स. बरोबर. हाका मार्क्स आनी ताच्या विशयी. आतां रियल नंबर जो हो टॉपिक आसा न्ही ताका 5 मार्क आसात. आणि पयलीं ज्या प्रमाणे सांगलें जे हुशार भुरगे आसात पळय तांणी हे सगळे शिकपाक जाय फूल.
पण जे भुरगे पास जावपा खातीर धडपडटात म्हणजे सो कॉल्ड एवरेज स्टुडंट्स तांणी ह्या लेसनांतलें कितें शिकप हें थोडक्यान सांगता. तर तातूंत एक थियरम आसा, प्रूव दॅट √2 इज इरेशनल. सो ताचो जो प्रूफ आसा तोच √2, √3, √5 सगळ्यांक लागू जाता. तो जर करत आनी ताका आनी एक ऑप्शन आसा कॉम्बिनेशन, म्हणजे √2 + 3 किंवा 3 - 7 √5 अशा प्रकारची प्रॉब्लेमां हे शुअर 4 मार्काक येतात. तितलेच ताणें ह्या 5 मार्काचे शिकल्यार पुरो. ओके. ताच्या उपरांत सर दुसरो टॉपिक आसा म्हाका दिसता दुसरो टॉपिक पॉलिनोमियल्स हाका 5 मार्क आसात. ओके. आता एवरेज भुरगे जर पॉलिनोमियल्स जर शिकपाक गेले तर तांकां ते खूब कठीण पडटा, कारण हो जो लेसन आसा पळय हो फूल लेसन डिव्हिजन ह्या एका कन्सेप्टाचेरच आसा. सो डिव्हिजन जर कळटा जाल्यार हो लेसन कळटा, नाजाल्यार तो कळना. सो म्हज्या मते तांणी फक्त हातूंतले दोन एक फॉर्मुले जे आसात, सम ऑफ द रूट्स आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स आसा -b/a आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स आसा c/a, इतलें शिकल्यार पुरो अशें म्हाका दिसता. ताच्या उपरांत सर पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. बरोबर. पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स ह्या लेसनाक 10 मार्क आसात. आणि ह्या लेसनांत 3 मेथडी आसात. खूब चड मार्क्स म्हणजे पयलीं आमी बरोबर. सगळे जर कंपेअर करत जाल्यार ह्या लेसनाक सगळ्यात जास्त मार्क आसात. 10 मार्काचो हो लेसन आसा. सो तातूंत 3 मेथडी आसात, एलिमिनेशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड. तर ह्यो तिनी मेथडी शिकपाच्यो गरज ना. फक्त एलिमिनेशन मेथड ही जर करत व्यवस्थित जाल्यार त्या भुरग्याक 3 मेथड पेक्षा ती मेथड सोपी आसा ना, कारण ह्या हाका ऑप्शन आसता, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सबस्टिट्यूशन मेथड. म्हणजे 2 करचे पडले की एक? ना, एकूच करची पडली. ओके. कारण एलिमिनेशन हे रिपीट जाना. ओके. सो 3 मार्क हे सामके शुअर, वेळी तुमचो वचना, शुअर येता 3 मार्का खातीर. ओके. सो हे 10तले 3 मार्क जाले. आता बाकीचे जे शिकतलो न्ही जाल्यार ताका गॅरंटेड हांव सांगपाक शकना की कितें येतलें म्हणून, पण एक सहज बोनस म्हणून ग्राफ जो आसा ताची तयारी केल्यार चलता, ग्राफिकल सोल्युशन. ओके. ओके. आणि सर मागीर चौथो टॉपिक आसा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. बरोबर. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स ह्या लेसनाक 7 मार्क आसात. बरोबर. आणि ह्या 7 मार्कांची विभागणी कशी जाल्या तर 3 मार्काचे एक प्रॉब्लेम आणि 4 मार्काचे एक वर्ड प्रॉब्लेम हे सामके फिक्स्ड. 4 मार्काचे वर्ड प्रॉब्लेम हे सामके फिक्स. एवरेज भुरग्यांनी त्या वर्ड प्रॉब्लेमाच्या फाटल्यान लागप ना. आता 3 मार्काक परत 3 मेथडी आसात. एक आसा फॅक्टरायझेशन मेथड, दुसरी आसा क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला मेथड आणि तिसरी आसा कंप्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. हातून परत ऑप्शन आसा, पण त्या ऑप्शनान ओदर सांगिल्ल्या प्रमाणे फॅक्टरायझेशन मेथड ही रिपीट जाता. सो ही फॅक्टरायझेशन मेथड जी 3 मार्काक आसा पळय तीच ताणें सारखी करप, ताका 3 मार्क शुअर मेळपाक शकतात. आणि वर्ड प्रॉब्लेम तुम्ही म्हणटाल वर्ड प्रॉब्लेम जे आसा हे हुशार भुरग्यांच्या खातीर. म्हणजे कशें कितें तांच्यांनी तांच्यांनी हुशार भुरग्यांक म्हणजे उदर सांगलें त्या प्रमाणे ताणें वेगवेगळे पेपर्स, वेगवेगळे बुकांतली हेवटेतली प्रॉब्लेमां, फाटले क्वेश्चन पेपर्स काढून जर ताणें ते सॉल्व करत जाल्यार वर्ड प्रॉब्लेमाची बऱ्यापैकी तयारी जावपाक शकता. ओके. ओके. आणि एरिथमेटीक मागीर प्रोग्रेशन. अरिथमेटीक प्रोग्रेशन हो दुसरो चॅप्टर आसा, फुडलो टॉपिक म्हाका दिसता पांचवो. ताका 4 मार्क आसात. आता हो टॉपिक जर पळयलो तर हुशार भुरग्यांक ताणें शिकचेंच पडटलें, पण एवरेज भुरग्यांक खातीर जर हो टॉपिक पळयलो जाल्यार दीस टॉपिक इज व्हेरी ह्यूज. हातून खूब आसा शिकपा सारकें, पण मार्क्स आर व्हेरी लेस, भरपूर कमी मार्क आसात. बरोबर. सो म्हज्या मते एवरेज भुरग्यांनी ह्या लेसनाक पळोवप सुद्दां ना. कितले मार्क्स आसा हेका? 4च मार्क. आणि कंटेंट खूब आसा. पण कंटेंट आता आमी खुबशे वेळार पळयता की एखाद वेळार कंटेंट एखाद्या विशयाचो खूब आसता. बरोबर. पण तो तितलो डिफिकल्टी लेवल पळयशी जाल्यार ते कमी आसता. तशी डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्टी लेवलूय आसा आणि कंटेंटूय आसा. अच्छा. अच्छा. आणि आनी कशा रितीन हो विशया कडेन वचप, जे एरिथमेटीक प्रोग्रेशना कडेन, म्हणजे तुम्ही म्हटलें की बिलो एवरेज स्टुडंटाक कठीण वतलो, पण हुशार भुरग्यां खातीर ताणें अशेंच म्हणजे आतां ती जी कितें प्रिलिम्स किंवा फाटले पेपर आनी हेवटेन तेवटेन जे कितें आसा न्ही तेच प्रश्न ताणें, किंवा म्हाका दिसता टेक्स्ट बुकार जे एक्सरसायज आसा पळय तितले सुद्दां सिन्सियरली सॉल्व करत न्ही हुशार भुरग्यांनी, जाल्यार म्हाका दिसता आनी हेवटेन तेवटेन खंयच वचपाची गरज ना. ताच्या भायलें काय येत ना 100%. सर एक तुमी म्हटलें की खंयचेच पाठ करपाचें पडना. बरोबर. बरोबर. आणि पाठ करपाचें पडना आनी तुमी मनांतले काणयोय बरोवंक शकना. बरोबर. सामकें योग्य आहा तेच बरोवचें पडटलें. बरोबर. आनी खुबश्या जाणांक असो प्रश्न पडटा की हें तर मान्य करता, पण जे फॉर्मुलाज आसात बरोबर ते कशें लक्षांत दवरप, म्हणजे कारण ताचेर सगळो बेज आसता. आतां फॉर्मुला कशें लक्षांत दवरप, हांवें उदर सांगलें की पाठ करप ना.
तर पाठ करप नाल्यार करप कितें सॉल्व करून करून ते हुशार भुरग्यांक ऑटोमॅटीक ते लक्षांत उरतात. पण तरी जर प्रॉब्लेम येता की लक्षांत उरनात जाल्यार कशें आसा की बाबा तूं जेवता डायनींग टेबल ताच्या अपोजीट जी कितें वॉल आसा थंयच हें करप, किंवा तूं खंय भायर येतगीर हॉलान चप्पल भायर काडटा, चप्पलाचो स्टँड आसता ताच्या वयर तें लावप, किचनान लावप, हेवटेन म्हणजे किंवा तूं बेडार न्हिदता आनी न्हिदतगीर जेन्ना तूं तुजें लक्ष खंय वता पळय ताचेर जर ते हेवटेन तेवटेन जर तुमी स्टीक केलें न्ही ऑटोमॅटीक तुमचें तें लक्ष थंय वता आनी तें ऑटोमॅटीक जावन वता. ओके, त्यामुळे वेगवेगळ्या पद्दतीन तुमकां हे करचें पडटलें. बरोबर. सर तेच्या उपरांत एक टॉपीक आसा 5वो 6वो टॉपीक ट्रायंगल्स. आतां ट्रायंगल्स ह्या लेसनाक 7 मार्क आसात. ताची विभागणी कशें केलां तर 3 मार्काचो एक थियरम येता, 3 मार्काचें एक रायडर म्हणून येता आनी 1 मार्काचें एक ऑब्जेक्टीव क्वेश्चन आसता. आतां रायडर म्हणटा तो हुशार भुरग्यां खातीर, हुशार म्हणजे सामके हुशारांतल्या हुशार भुरग्याक. आतां 3 मार्काचो थियरम जो आसा तो एवरेज भुरग्यांनी शिकपाकूच जाय. पूण हातूंत आतां कशें आसा की 4 थियरम आसात, 4रांतलो एक विचारतात. 4 खंयचे थियरम ते? 4 थियरम म्हणजे एक आसा बीपीटी म्हणून, दुसरो आसा रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. तिसरो आसा पायथागोरस थियरम आनी चवथो आसा कन्वर्स ऑफ पायथागोरस थियरम. 4रांतलो एक येता, पण 4रांतलो खंयचो येतलो तातूंत प्रोबेबिलिटी काडप ना. म्हणजे आतां ऑक्टोबरान हो आयलो सो एप्रिलान हो येतलो, किंवा गेल्या मार्चान तो आयिल्लो, फाटल्या वर्सा तो आयिल्लो म्हणून ह्या वर्सा हे येतलो अशें गणित ते बिलकूल ना. सो थंय आनी रिस्क घेवपाची ना. 4रांतले 4य शिकप, एक 100% येतलो. ओके. शिकपाक ताका पद्दती आसा. ओके, की म्हणजे तेच्या विशीं मातशें सांगा. पद्दत म्हणजे कशी तर तुमच्या बुकार ताचो प्रूफ आसतलो, फिगर आसतलें, सो त्या प्रमाणे ते पळोवन ते बरोवपाचें एक 4 फावटी 5 फावटी आनी मागीर आपुणूच मागीर लेटर्स चेंज करप. ABC आसा जाल्यार DEF घालप, XYZ आसा जाल्यार PQR घालप आनी त्या प्रमाणे पळयनासतना 2 फावटी बरप, 3 फावटी बरप आनी अशें करून तो थियरम शिकप. एकदम सोंपी गोश्ट आसा, भुरग्यांक खूब डिफिकल्ट दिसता पूण हे सोंप्यांतली सोंपी गोश्ट आसा. 3रांतले 3 मार्क ताणें हांगा मेळोवपाकूच जाय. ओके. तेच्या उपरांत कॉर्डिनेट जॉमेट्री हो लेसन आसा, ताका 4 मार्क आसात. हांगा सुद्दां तशेंच की कंटेंट वायज हो लेसन भरपूर व्हडलो आसा. जशें उदळ हांवें सांगलें अरिथमेटीक प्रोग्रेशन कंटेंट वायज खूब आसा, मार्क खूब कमी आसात. हुशार भुरगे ऑटोमॅटीक शिकतात ते, तांचे मिस्टेक्स जातात ना. खंय मिस्टेक्स जातात? आतां कशें आसा 3 फॉर्मुला आसात. फॉर्मुला खंयचे? एक आसा डिस्टन्स फॉर्मुला, दुसरो आसा सेक्शन फॉर्मुला इंटरनल डिविजन आनी तिसरो आसा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मुला. भुरगे मिस्टेकी कश्यो करतात, एरिया ऑफ ट्रायंगल विचारला जाल्यार डिस्टन्स फॉर्मुला बरयतात, सेक्शन फॉर्मुला विचारलो जाल्यार एरिया ऑफ ट्रायंगल बरयतात. अशें करून भुरगे मिस्टेक्स करतात. सो एवरेज भुरग्यांनी म्हाका दिसता ह्या लेसनाच्या वाट्याक वचप न्ही. ओके. पण जरी आपण अशें धरलें की समजा शिकतात जाल्यार ते कशा रितीन तांणी सोंपेपणान शिकूं शकतात? म्हणजे बुकार जी प्रॉब्लेम आसा पळय एक्सरसायज, आतां फॉर एग्जाम्पल आतां एरिया ऑफ ट्रायंगल हो फॉर्मुला आसा, हो एक्चुअली फॉर्मुला पळयल्यार बरो व्हडलो आसा. तो हाफ मल्टिप्लाय बाय x1 y2 मायनस y3 प्लस y1 x2 मायनस x3 अशें कितें व्हडलो फॉर्मुला आसा तो. ती लक्षांत दवरपाक ताका ट्रीक आसा. कशी आसा तर पयलीं हाफ बरोवपाचो भायर, मागीर भितर x ब्रॅकेटान y मायनस y, परत x y मायनस y, परत x y मायनस y आनी मागीर ती सायक्लीक ऑर्डर आसा 1 2 3 2 3 1 3 1 2 अशें बरयलें ऑटोमॅटीक जालो. तो पाठ करपाची गरजूच ना ताका. ओके. म्हणजे तो एवरेज स्टुडंट सुद्धा हे फॉर्मुला बरोवन सबस्टिट्यूट करत जाल्यार खंय तरी अर्दो 1 मार्क ताका मेळपाक शकता. ओके. सर 8वो हें आसा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. बरोबर. आतां इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हाका 6 मार्क आसात. हातून आतां एवरेज भुरग्यांनी कितें करप, तातूंत एक ट्रिगोनोमेट्रीक टेबल आसा. ते ट्रिगोनोमेट्रीक टेबल तांणी ते वेवस्थीत तातूंत जवळ जवळ म्हाका दिसता 30 व्हॅल्यू आसात. 6 रेशियो ते आनी 6 पंच 30 व्हॅल्यू आसात. ते व्हॅल्यू तो टेबल जर ताणें लक्षांत दवरलो जाल्यार ताका ताचो भरपूर फायदो जावपाक शकता. ओके.